हायवेचेर सरकार रेलिंगा घालता ते अपघाता वेळार गाडी रस्त्यार भायर वचपाक जायना आनी लोकांचो जीव वाटोवपाचो म्हण। पूण जेन्ना हेच रेलिंग व्यवस्थित घालपाक जायना तेन्ना ते लोकांचो जीव वाटोवपाचे सोडून जिवाक धोको निर्माण करता। काणकोणा तारीर वाठारात हायवे कुशीक घातिल्ली ही रेलिंगा लोकांक कशी धोकादायक जाल्यात ती दाखयल्या आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकारान। पळयात। जे हायवे आसता किंवा जे मेजर रुटींगाचे रस्ते आसता त्या रस्त्याचेर सेफ्टी जावपा खातीर म्हणून खास करून अशा तरेचे लोखणाचे गव्हर्मेंटान रेलिंग बसयला। आनी ह्या रेलिंग बसोवपा वयल्यान रिजन इतलें, जेन्ना एक्सिडेंट जाता तेन्ना एक्सिडेंट जाल्या उपरांत गाडी भायर वयची न्हू, किंवा एखाद्या मनशाचो गाडी चलयता आसतना ताचो जर ताबो सुटलो जाल्यार गाडी भायर वरची न्हू, हाका लागून सेफ्टी उरची अशा पद्दती खातीर हे रेलिंग बसयल्ले आसता। पूण दुर्दैव आमचें की ह्या सेफ्टी खातीर बसयल्ल्या रेलिंगूच जर तर आमकां डेंजर जर जावपाक लागले जाल्यार लोक हाजेर पॉझिटिव्ह उलयतले काय नेगेटिव्ह उलयतले हो तितलोच मोठो प्रश्न। कारण काल तारीर हांगासर अपघात जालो आनी अपघात जाल्या उपरांत जेन्ना हाका गाडी बसली उपरांत ती इतकी डेंजर सिच्युएशनान सामकी खतरनाक सामकी भीषण अपघातान म्हणटा त्या गाडयेची भाजी जाली। ताजे फाटलें कारण इतलें आशिल्लें, जे गव्हर्मेंटान रेलिंग बसयल्लें आशिल्लें त्या रेलिंगाची ही जी पत्र्याची टोकां आसा ती टोकां खरें म्हळ्यार बँड करपाक जाय आशिल्लीं, पूण ती तशीच सोडली आनी ताका लागून जेन्ना हाका गाडी बसली त्या गाडयेच्या फुटोन भितर गेली आनी त्याच बरोबर ह्या रेलिंगाचे 2 पीस जावन गाडये भितर हँगींग जाले आनी गाडी अशी घुंवली की गाडी 2 ते 3 फावटी घुंवन आपटली। जे गव्हर्मेंटाचे ऑथॉरिटी आसा किंवा इंजिनियर आसा ते सदांच एडवान्स आसता, कॉमन मनशा परस तांची तकली त्या फिल्डाक एडवान्स आसता म्हणून तांकां त्या डिपार्टमेंटाक एक्सेप्ट केल्लो आसता, त्या डिपार्टमेंटाक तांकां नोकरी दिल्ली आसता। पूण दुर्दैव अशें की आमचे इंजिनियर बरेचशे कडेन पळयता कॉमन मनशाक ज्यो आयडिया आसता किंवा कॉमन मनीस ज्यो सेफ्टी खातीर गजाली करता त्यो गजाली सुद्दां आमचे इंजिनियर करपाक बरेचशे कमी पडटा। म्हणजे इंजिनियर खऱ्यांनी शिकून घेतला काय फक्त पयशांनी तांकां कामार रावून घेतला होय तितलोच मोठो प्रश्न। पूण केन्ना केन्ना अशी गजाल आसता की खंयच्योच गजाल्यो किंवा सगळ्योच गजाल्यो ह्यो मनीस जल्मताच आवयच्या पोटाक शिकून येना, पूण जसजशे लायफाक जेन्ना तो मुखार वयता ज्यो गजाल्यो पळयता आनी ताज्या लायफाक जितले प्रसंग येता आनी अपघात पळयता त्या अपघातांतल्यान त्या प्रसंगांतल्यान तो मनीस शिकता। पूण हाजे फुडें ह्या अपघातांतल्यान आतां हे इंजिनियर शिकतले काय कितें, हाजे फुडें रेलिंग घालतना ह्यो सगळ्यो गजाल्यो एडवान्स रिती ते फिडींग करतले काय कितें, किंवा जे अशा तरेचे कॉर्नर्स आसा जे डेंजर आसता ते फोल्ड करून डेंजर सिच्युएशनांतल्यान सायडीन दवरून एक परफेक्शनाक वयतले काय कितें। म्हणजेच एकंदरीत सांगपाचें जाल्यार आमचे इंजिनियर इन फ्युचराक एडवान्स जातले काय कितें पळोवया आमी। म्हाका दिसता ते रेलिंग आहा पळय ते स्ट्रेट आसा ते मॅक्झिमम कॉर्नरां येतकीर ते बेंड जावपाक जाय, जाणे कडून गाडी आयल्या सारके लागून रावतली, नाजाल्यार ती कितें कट जावन वता गाडी लागला। काल जालो तो एक्सिडेंट तसो जाला। आनी तरी पूण म्हाका दिसता हांगा ते मेन हें आसात पळय हायट आसा पळय ती लेवल ना, ती लेवल करपाक जाय, जम्प जाता गाडी। म्हणजे ह्या रस्त्यार गाडी जम्प जाता। हय सर, तरी पूण म्हाका दिसता अजुनूय जालें ना। जे ब्रिजीस आहा जे अंडर हें आसा पळय थंय ते हें जाला वयर सकयल जाल्ल्यान ते हें जाता जम्प जाता ती गाडी। म्हणजे आता हेजे फुडें तरी इंजिनियरान तुमकां हेजेर लक्ष घालून हें सारकें हय आनी झाडां बीन आहात पळय ती आतां हायवेर बीन वाडला तीय बीन मातशी कट करपाक जाय वलतांनी बीन, तेजेर सायडीच्यान गाडी येता त्यो बीन कळना। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, श्वेता गांवकार आनी शिवानी सांगेलकार।